हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां काळचो देव आसा. तो आमचो देव आसा. त्या देवाक सदां काळ वाखाणणी. त्या देवाक सदां काळ दिनवासणी. त्या देवाक सदां काळ स्तुती. हालेलुया. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून अन्य भाशेन देवाक दिन वाचुया. ओरिही नमा शोखोरून तेलेमिही नमा सोरोकोन दलामा सिखेत रलांदे अबरहान तोरोत्रमा सिहिर बिशा बराबराबान तलामा सिखेत रलांदे ओलिही रिबिशा बरा देवाक वाखाणुया. मोगाच्या भाव भयणो देवाक दिन वाचुया, कित्याक तो सोबीत आसा. तो सोबीत आसा आनी हर एका दिसा तो आमच्या जिवितान आमच्या सांगात आसा. ताची सोबीताय आमच्या जिवितान आसा. ताची सोबीताय आमच्या जण एकल्याच्या जिवितान आसा. देवाक दिन वाचुया. आमकां दिलेल्या हर एका ब्लेसिंगा पासून, आशिर्वादा पासून साबार देण्यानी देवान आमकां भरला, कित्याक तो आमचो मोग करता. इफेसकारांक पावलूची चीट 9 पहिलो आनी 4 ओळ आमकां सांगता, संवसाराच्या आदी आमचे मुखार भाग्यवन, खतावीन आनी मोगान भरलेली जावं देवान आमकां क्रिस्ता सवें विचून काडल्या. मोगाच्या भाव भयणांनो, भाग्यवन पावलू इफिस्काराच्या चर्चीक सांगता की संवसाराच्या आदी आपले मुखार भाग्यवन, खतावीन आनी मोगान भरलेली जावं देवान आमकां क्रिस्ता सवें विचून काडल्यात. मोगाच्या भाव भयणांनो, हे देवाचें उतर तुजे आनी म्हजे पासत पासून आसा. कित्याक आमकां देवान विचून काडल्यान आनी न्हूच विचून काडल्यान, पूण देवान आमकां क्रिस्ता सवें विचून काडल्या. संवसाराच्या आदी देवाचें उतर सांगता, आपले मुखार भाग्यवन, खतावीन आनी मोगान भरलेली जावं देवान आमकां क्रिस्ता सवें विचून काडल्या. भाग्यवन, खतावीन, पातकावीन आनी मोगान भरलेली जावं आमचो देव स्वामी जेजू क्रिस्त मोगाळ देव. ताणें आमचो इतलो मोग केलो की ताणें आपणाकूच आमचे पासत भेटोवन दिलो. आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त खतावीन, पातकावीन मनशा रुपान येवन पासून ताणें एक्कूय पातक केलें ना, पूण आमा जण एकल्याची पातकां ताणें आपणाचेर घेतली. मोगाच्या भाव भयणांनो, ताचे बगर आमकां जिवीत ना. भाग्यवंत, एक भाग्यवंतपण आनी तेंच करुच्याक देवान आमकां विचून काडला. एक भाग्यवंतपणाचें जिवीत, एक खतावीन जिवीत आनी मोगान भरलेलें जावं देवान तुका आनी म्हाका संवसाराच्या आदी क्रिस्ता सवें विचून काडला. सजमोन घेयात मोगाच्यान, आमी ह्या संवसारान कित्याक आसा? कितें आमचें रिजन आसा आमी ह्या संवसारान? एक कारण आसा देखून आमी आसा. जेजू क्रिस्ता भितर देवान आमकां विचून काडला. कित्याक भाग्यवन, खतावीन आनी मोगान भरलेली आनी ताचे बगर मोगाच्यान आमकां जिवीत, ताचे बगर आमकां जिवीत. क्रिस्ता भितर देवान तुका आनी म्हाका विचून काडला. ह्या गिता वरवीं आमच्या सोमयांक आमी दिन वाचुया. ताची
बोल जेजू आणि पदवी तुझे बघून म्हाका ना जिवीत ना बोल जेजू आणि पदवी जेजू पुन्हा करसान त्याला कोणती त्याला विणे कातोरलेलो रुखा कांदो बिगडलेलो उडी सांदो कातोरलेलो रुखा कांदो बिगडलेलो म्हाका ना जिवीत ना बोल जेजू आणि पदवी तुझे बघून म्हाका ना जिवीत ना बोल जेजू आणि पदवी म्हज्या दुनिया तुझे बगर म्हाका जिवीत ना तुझे बगर आमकां जिवीत ना सेकेंड हो रे का देवाच्या भुरग्यापासून तुका वाखाणटा जेजू म्हाका तू जावन आसा अरण्यांतलो स्वादीक माना देव पोरजेचो उज्या खांबो इस्रायेलाचे देव पोरजेचो उज्या खांबो इस्रायेलाचे गोडपा उदक तुझे बघून म्हाका ना जिवीत ना बोल जेजू आणि पदवी तुझे बघून म्हाका ना जिवीत ना बोल जेजू तुझी गौरव सुके जमीन जशे उदो उज्या दिव्या बळबिजलेचे यंत्रात चलोवंक बळुबेचे उज्या दिव्या बळबिजलेचे यंत्रात चलोवंक बळुबेचे तुझे बघून म्हाका ना जिवीत ना बोल जेजू आणि पदवी तुझे बघून म्हाका ना जिवीत ना बोल जेजू आणि पदवी तुझे बघून म्हाका ना जिवीत ना बोल जेजू आणि पदवी तुझे बघून म्हाका ना जिवीत ना बोल जेजू आणि पदवी ओरी माशांदाला मासहरियाला बाजरेलियाला ओरी बिशा bara 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 bandele libisha bara bandele hele oho risandere sheriala oho masere libisha handala mase oho libisha bara bandele oho gloria gloria oh glory
प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो आमचो देव आसा, सदाकाळचो देव आसा, सदाकाळचो देव आसा. Libra mantro shakatana mantro sentana clara. Isento cotura banda na sakatana manantro siri miri. Oh hallelujah, hallelujah. Te devak stuti arka moima sada sadaka. Amen. Praise the Lord. आयचे दिसाचे देवाचे उतर घेवया किरीस भाशेन. जुवांचो 8वो अवेसूर आनी 12वे वळींतल्यान आमी पळोवया. John chapter 8 verse 12. जुवांचो 8वो अवेसूर आनी 12वी वळ. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हे उतर किरीस भाशेन आमकां ब्लेस करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. उपरांत जेजून तांचे लागीं उलोवन म्हटलें, हांव संवसाराचो उजवाड. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आमेन. कितें म्हणटा जेजू क्रिस्त? कितें म्हणटा? हांव संवसाराचो उजवाड आनी म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. प्रेज द लॉर्ड. सो हय जेजू क्रिस्त आपणाक संवसाराचो उजवाड म्हणटा. आमेन. पळयात, 2 भाशेचे जिवीत आसा. प्रेज द लॉर्ड. एक सर्गी राज्याचें जिवीत आनी दुसरें संवसारी जिवीत. आमेन. जेजू क्रिस्त हय संवसाराचो उजवाड म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जेजू क्रिस्त हांगा संवसाराचो उजवाड म्हणटा? प्रेज द लॉर्ड. कितें गरज आसा तेका ह्या सुवातेचेर संवसाराचो उजवाड मेळो? प्रेज द लॉर्ड. कित्याक बायबल आमकां क्लियर सांगता, कितें तर ह्यो संवसार नश्ट्याच्या हातीन आसा आनी काळोखाची पदवी ह्या संवसारा वयर रात चलयता. आमेन. आनी जेजू क्रिस्त एकलोच आसा ह्या काळोखाच्या सक्ती वयर विजय मेळयता. आमेन. आनी विजय मेळयला. प्रेज द लॉर्ड. देखून तो म्हणटा, हांव ह्या संवसाराचो उजवाड आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हजो पाटलाव चलता तो काळोखान चलचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, आमच्या जिवितांत जशें सांगल्या भाशेन 2 भाशेचे उजवाड आसात. एक संवसाराचो उजवाड आनी दुसरो सर्गी राज्याचो उजवाड. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. देवाचें उतर म्हणटा, संवसाराचो उजवाड तुमकां ब्लायंड करतलो, आंधळो करतलो. प्रेज द लॉर्ड. पूण सर्गी राज्याचो उजवाड तुमकां सदैवी तेजवंत करतलो. आमेन. आनी जेजू क्रिस्त हय तेंच सांगता, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक ताका उजवाड दिश्टी पडला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, आनी हें उतर जर आमकां क्लियर जावंक जाय जाल्यार आमकां जॉन चॅप्टर 1 वचचें पडटलें. प्रेज द लॉर्ड. आनी थंय क्लियर आमकां देवाचें उतर सजमो सांगता. प्रेज द लॉर्ड. क्लियर सांगता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, जॉन चॅप्टर 1 वर्स 4 थंय अशें म्हणटा, ताचें सवें जिवीत आसलें आनी तें जिवीत जावन आसलें मनशांक उजवाड. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. 5वी लायन म्हणटा, उजवाड काळोखान परजळता आनी काळोखान उजवाडाक आटापूंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो देवाचें उतर कितें म्हणटा? जिवीत जावन आसलें मनशांक उजवाड. प्रेज द लॉर्ड. ताचें जिवीत, जेजू क्रिस्ताचें जिवीत जावन आसलें मनशांक उजवाड. आमेन. हालेलुया. ह्या संवसाराचो उजवाड एकलोच आसोंक जाता, तो म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. कित्याक तो सर्गी राज्याचो उजवाड आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सर्गी राज्याचो उजवाड आसा. देखून जॉन चॅप्टर 8 ज्या वेळार आमी वाचता त्या वेळार आमकां क्लियर जेजू क्रिस्त हय आपली टेस्टमनी दिता. तो म्हणटा, हांव ह्या संवसाराचो उजवाड आसा. कित्याक
तर आख्खो संवसार काळोखान आसा. आमेन. हांव ह्या संवसाराक उजवाड दाखयतलो आसा, कित्याक ह्यो आख्खो संवसार नश्ट्याच्या हातीन आसा. हांव ह्या संवसाराक वाट दाखयतलो आसा, कित्याक आख्खो संवसार वायटाच्या हातीन आसा. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, हांव ह्या संवसाराचो उजवाड आसा. म्हजो पाटलाव करतात. कोणाचो पाटलाव? उजवाडाचो. प्रेज द लॉर्ड. तो काळोखान चलचो ना. प्रेज द लॉर्ड. जो कोण संवसारान आसतना काळोखाचो सांगात धरता तो काळोखान चलता. जो कोण संवसारान आसतना उजवाडाचो सांगात धरता तो उजवाडात चलता. आनी खंय क्लियर म्हणटा, जेजू क्रिस्त म्हणटा आपूण ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसाय. आमेन. आपूण संवसाराचो उजवाड. हालेलुया. देवाचें उतर आमकां खूब कितें शिकयत आसता हर एक दिसा. जेजू म्हणटा हांव ह्या संवसाराचो उजवाड, आनी तो खरोच ह्या संवसाराचो उजवाड जावन आसा. कित्याक ज्या वेळार आमी काळोखाचे सक्तीन वयता, आमच्या वायट पातकान वयता, आमच्या वायट दुसऱ्या विचारान वयता, त्या वेळार तो उजवाड आमकां मेवता आनी त्या उजवाडा वरवीं आमी साल्वार जाता. आमेन. आतां जायत्या जाणांक प्रश्न पडटा, ह्यो उजवाड म्हटल्यार कितें? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जसो तुमकां पासून क्वेश्चन येयला आसतलो, ह्यो उजवाड म्हटल्यार कितें? कितें ह्यो उजवाड म्हटल्यार? हालेलुया. उजवाड म्हटल्यार कितें? संवसारान काळोख आसा आनी दीस उदेता तो उजवाड ना. हे उजवाड म्हटल्यार पळय देवाचें उतर कितें म्हणटा, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. मागीर ह्यो उजवाड म्हटल्यार कितें? तुवें म्हणटलें जेजू. करेक्ट. पूण जेजू म्हटल्यार कितें? प्रेज द लॉर्ड. हे उजवाडाचें दुसरें नांव आसा, तें जावन आसा देवाचें उतर. आमेन. देवाचें उतर. कितें खंय क्लियर म्हटलां, हांव संवसाराचो उजवाड. प्रेज द लॉर्ड. उजवाडाक काडात आनी थंय देवाचें उतर घालात. पळय कितें म्हणटा, हांव संवसाराचें देवाचें उतर. आमेन. म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो देवाच्या उतराचो उजवाड मेवतलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात आमी जी उतरां वाचता त्या उतरां वरवीं प्रकाश येता. आमेन. पळय जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, हांव ह्या संवसाराचो उजवाड आसा. प्रेज द लॉर्ड. आतां जेजू ह्या संवसारान ना आसा, मागीर उजवाड कसो आसा? प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार तूं उतार वाचताय, तूं काळोखान आसताय आनी त्या वेळार तुका उजवाड मेवता, तूं उजवाडीत जाताय. हे उतर जावन आसा उजवाड. आमेन. बायबल क्लियर म्हणटा, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण जिविताचो उजवाड आसतलो. हे जिविताचो उजवाडूच म्हटल्यार वर्ड ऑफ गॉड. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी. आमेन. हे जिविताचो उजवाड म्हटल्यार कितें? वर्ड ऑफ गॉड. अमेझींग. जायते फावटी न्हू आमी कितें चिंत्ता जाणा, देवाचो उजवाड, देवाचो उजवाड म्हटल्यार आमच्या दोळ्या मुखार अशें हे आसा, उजवाड दिसता आनी जेजू दिसता. ना ना ना. ह्यो उतर खंय सांगता, दीस इज द वर्ड ऑफ गॉड. ह्यो उजवाड म्हटल्यार वर्ड ऑफ गॉड. जो तेच्या फाटल्यान चलता, जेजू क्रिस्त क्लियर म्हणटा, जो तेचो पाटलाव करता तो काळोखान चलना. आमेन. तो काळोखान चलना, पूण ताका जिविताचो उजवाड मेवतलो. म्हटल्यार जिविताचो उजवाड म्हटल्यार जेजू क्रिस्त. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, उजवाडाक केन्नाच उजवाडीत म्हणू नाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. उजवाडाक देवाचें उतर म्हणात. आमेन. हें आयज जें हांव वाचून दाखयता ना, हें जावन आसा उजवाड. एक टायम तुमी पासून काळोखान आसल्यात, एक टायम हांव पासून काळोखान आसलो, एक टायम आमी पासून वायट मार्गाचेर आसल्या, एक टायम तुमी पासून वायट मार्गाचेर आसल्या. पूण जालें कितें? अशें कितें जालें जें तुमचें जिवीत बदललें? तुमी म्हणटाले, ब्रदर हांव एक दीस ना एक बायबलचे वर्ड वाचतालो आनी ते वर्ड वाचले आनी हांव बदललो. कित्याक? हेका म्हणटात काळोखान आसलय आनी उजवाड दिश्टी पडलो. आमेन. तुका कसो
कसो काळोखांसून उजवाडाच्या वाटेक गेले बाय वर्ड ऑफ गॉड. आमेन. देवाच्या उतरां वरवीं तूं काळोखांसून उजवाडाच्या वाटेक वयताय. आमेन. देवाच्या उतरां वरवीं. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या उतरां वरवीं. सो सदांच मतीन दरात, तुमी ज्या वेळार उतरां वाचतात आनी उतरां आयकतात देवाची, त्या वेळार तुमी केन्नाच काळोखान रावूंक जायना बाबा तुमकां, वा काळोखान रावंक तुमी शकनात. कित्याक तुमी उजवाडीत उतरां आयकता. आमेन. आमच्या जिवितान कितें आसा आमचे लागीं, आमच्या जिवितान जें आसा तें देवाचें उतर, आनी तें देवाचें उतर सगळ्या परस श्रेश्ठ आसा. देखून आमी डिक्लेर करता, म्हजे भितर आसा तो बलिश्ट आसा, ताचे परस ह्या संवसारान आसा. 1 John chapter 4:4. आमेन. म्हजे भितर आसा. म्हजे भितर कितें आसा? म्हजे भितर देवाचें उतर आसा, तो बलिश्ट आसा, ताचे परस ह्या संवसारान आसा. ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी. आमेन आमेन. तेजे परस ह्या संवसारान आसा. आमेन. तेजे परस ह्या संवसारान आसा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सो सदांच मतीन दरा, ज्या वेळार तूं देवाचें उतर वाचताय, उजवाडान आसाय. उजवाडान आसाय. मागीर उजवाड म्हटल्यार कोण? जेजू. आमेन. जेजू म्हटल्यार कोण? देवाचें उतर. देवाचें उतर म्हटल्यार कोण? उजवाड. उजवाड म्हटल्यार कितें? देवाचें उतर. देवाचें उतर म्हटल्यार कितें? जेजू. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया, जेजू क्रिस्त क्लियर म्हणटा, तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आमेन. सो पळयात, हांव आनी तूं अभिषेक आसा. हांव आनी तूं अनुग्रहीत आहा. आमी देवाची कृपेन भरलेली आसा. कित्याक जाणा, देवाचें उतार आमच्या लागीं आसा. आयज खंयच्याय फादरींक विचार, खंयच्याय तुमी मादरींक विचार, तुमी कशी देवाची सेवक जाल्यात, तुमी कशा भाशेन देवाची सेवक जाल्यात, ते तुमकां तें सांगतले. फादर आमचे, फादर विकार वा माद्री एकूच उतार सांगतले. घडी फादरींका 12 वर्सां लागतात देवाचें वावर सुरू करूं, माद्रींका 4-5 वर्सां लागतात देवाचें उतर सुरू करूं. पूण तांकां जर तेंची टेस्ट मनी विचारली जाल्यार ती तेंच सांगतले, आमी बदलल्या देवाच्या उतरा वरवीं. तेंचें पयलें जिवीत काळोखान आसलें. देवाचें उतर येयल्या उपरांत जिवीत उजवाडीत जालें, आनी तेंच्यांनी उजवाडाच्या फाटल्यान चलचो डिसिजन घेतलो. सेम डिसिजन तुका आनी म्हाका घेवंक जावं. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक आमी उजवाडाची भुरगीं. आमी केन्नाच काळोखान चलोंक जाय. हें डिक्लेरेशन आसा. ज्या वेळार तूं डिक्लेर करताय तशें उतर तुज्या जिवितान काम करता. तशें उतर, हांव उजवाडाचो भुरगो आसा, आमकां केदींच काळोखान चलोंक जायना, हांव फात्या वेळान येत आसा आनी हांव सदांच चमकवता, कित्याक देवाचो उजवाड म्हजे भितर आसा. आमेन. हांव प्रेयर करूंक तुमचे भितर. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या भुरग्यां पासून, तेंच्या जिविता पासून हांव पळयतां देवाचे वाडते तेज ह्या भुरग्यांचेर. ती गिन्यानान भरतात, ती योग्य रितीन चलतात आनी देवाचें संपूर्ण गिन्यान घेवन ह्या संवसारान चैतन्यपणा परस व्हड जाता, कित्याक देवाचो विजय तेंचे भितर आसा. आमेन. गॉड ब्लेस.